वर्साची पहिली परब नागपंचम. सोमारा 21 ऑगस्टाक ही परब पुराय गोंयांत मनयतले. नागपंचमीक लागपी सगळ्या सामानाचे बाजारांत आगमन जाला. जाल्यार नागोबा भाविकांच्या घरा व्हरपाक चित्रशाळेच्या कलाकारांनी रंगून तयार करून दवरल्या. नागपंचमीक वेगवेगळी पालेभाजी तशेंच हळदीची पानां विकपा खातीर बाजारात हाडल्या. नागपंचमी बाजारात आता ते फावड मारली सगळ्या व्यापाऱ्याकडे. तर नागपंचमी जे कितें वस्तू जाय नागोबा शेरवाडा पातोळ्याचे खोले ह्यो सादारण रेट आसात कळ्ळें. कित्याक तसो पावस पडल्या कारणान रेटूय मातशें आसा. चवथीचो रेट मातसो पळोवचो पडटलो. पूण नागपंचमी म्हाका ती रेट आज म्हाका तरी बरो दिसलो की सादारण बरो आसा. आनी तसो बरो बाजार भरला. वतात ते शेरवाडा मेळटा, खोले मेळटा आनी भाजी गांवडात त्यो बरो मेळटा. आनी सामान्य लोकांक तो दर आयज तर परवडटलो असो म्हाका दिसता. आणि आम्ही एवरी इयर अशें नागोबा करता. हांव म्हाजो मिस्टर आमी स्वता करता. हांव स्वता हे पेंटींग करता आणि हांगासर विकपाक येता. आमचे नागोबा 100 रुपीसान स्टार्ट आसा आणि हे प्युअर मातीचे आसा. हातूंत आमी कितेंच यूज करिना, मातीचे आसा ते. आणि पेंटींग करता. एवरी इयर येता आमी. सोफा 100च्यान स्टार्ट आसा. 300, 400, 500 अशें आमी नागोबा विकता. दोडकी बीन हे गावठी पाले भाजी नागपंचमी वापराना. तवशी दोडकी वाल भेणे पेरे तेरा न्हू आळू आळू आणि आमाडे नागपंचमी आसता रिस्पॉ लोक व्हरतात. पारंपारीक सणाची शाळेच्या भुरग्यांक जाणविकाय जावची ह्या हेतान विठ्ठलापूर साखळेच्या विठ्ठल रुक्माई सरकारी प्राथमीक शाळेच्या विद्यार्थ्यांक शिक्षक आणि पालक सदस्यांनी पातोळ्याचे प्रशिक्षण दिले. शाळेत विद्यार्थ्यांनी पातोळ्यो तयार केल्यो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.